2023-24च्या शॅक धोरणाचे उल्लंघन केल्ल्यान 110 शॅकवाल्यांक कारणां दाखय नोटीशी 24 शॅकांचेर कारवाय. शॅकवाले थाकाय मागूंक पर्यटन संचालकां मुखार पावले. आमी गोंयकारांक लागून चवडटा, भायल्यांक लागून न्हू. सो आमी वी हॅपी विथ दॅट दे हॅव एटलीस्ट 6 दे हॅव आयडेंटिफायड विच आर फ्रॉम आउटसायड गोवा. ना थोडे गोंयकारांक दिलां तें बंद केलां तें, पूण तें वी हॅव टू सी हाव वी हॅव टू बेस्ट वी कॅन हेल्प देम. बट ना कॉन्फिडन्सान म्हणल्यार कितें आहा तेमी आमी म्हणटाले न्हू कितें म्हणटाले आमी म्हणजे जे कोण भायल्यांक दिलां तेजी एक्शन घे म्हणून. बट तितूंत कितें जालें आमचे थोडे गोंयकारूय आतां कितें जालां तेन्ना जेन्ना ते चॅकिंगाक गेले तेन्ना दुसरो कोण गोंयकार चलयता जाल्यार ऑब्वियसली तो आपल्याच्यान दितलो न्हू. सो बट कितें आहा थंय थोड्यांक आमी आतां थोडे जेन्युइन शेकून राव इतले वर्सां शेक घालताले. सपोज तेका शेक मेवलो ना आतां तो थंय आतां देर आर ट्रेडिशनल शेक पांय चलयतालो आनी चेडो चलयता. आतां ताका समज लॉटरी शेक मेवना तो कितें करतलो. सो कोण एक दुसऱ्या गोंयकाराचे गेलो तो चलयता जाल्यार ताका आमी हेल्प करपाक जाय न्हू. संचालक म्हणटा पॉलिसीच्या नेमा प्रमाण थाकाय दिवप शक्य ना. आमी सबलेटींग इज अ बोथ गोंयकारांक जे दिलां आनी जे भायल्यांकय दिलां. सो सद्या एक्शन आमी दोगांयचेरय घेतल्या. सो दीस इशू हॅज टू बी टॅकल्ड इन द जी आमी दुसरी पॉलिसी करतले पळय तो तुमी सांगता पळय इशू तो आमी मुखाल्ले पॉलिसीन हे आमी टॅकल करतले. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.